गीत घेवया पेज नंबर 15 A30 सर्वेस्पराची सेवा करात. Sorvesporak wakanat bawa boynino Devaची नावय काढात सगळ्या पोजानो सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदाची भक्ती करात सोदगीता गावून भितर सोरात संतोषाने या देवा मुखार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भयणीन भावनो, आयज आमी फ्रांसिस्कन फ्रायर्स, कन्व्हेंच्युअल्स आनी कापुचिन्स हे 3 वर्दी घेवन फ्रांसीस आसिजेचो हाच्या खाला स्थापन जालेली आसा. प्रोवेस्कीत अशें म्हणटा, फ्रांसीस मुनीस देवाचो आपलें घर सांडून गेलो, आपलें दायज सोडून गेलो, गरीब आनी दुर्लभ जालो, पूण देवान ताका घेतलो. ही उतरां आमी मनांत घडोवन दवरया. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत हाडात आनी ही इंतेसां आमी देवा बापा मुखार दवरया. Ottmia Pasot, Ana Ubaldina Pereira, Teodosio John Gomez, Selvin Coutinho, 6th-month death anniversary. Ani misa adi betoilli, पूण ती घेवंक नासलेली ती परतून हांव घेता. तर बर्थडे थँक्स गिवींग गुड हेल्थ Mignon Almeida. Thanksgiving Mass for Nailene Almeida. Good health and healing for Sanchez Pereira and family. Otmia Pasot Misa, Antonio Domingo and Augusta Dias, Carmelina Pereira, Otmia Pasot Pulgotintlia, Ani J. Otme Tanetat Buketat, Toslia Pasot, Lorna Fernandez, Gaspar Rodriguez, Luis Piedad Conceição Rebello. ही सगळीं इंतेसां आतां आमी देवा बापाक मुखार मांडया आनी आमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या वेळार ह्या मिसान वांटो घेतना आमी भक्तीपणी देवा कडेन आमच्या मागण्या पासत विनंती करया. सगळ्यां काळजान थंड म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. देवा, दुर्बळांच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें जेजू सारको दुर्लभ आनी खालती केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पावटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटोन जिवंक
आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी सितीदान आयकुया. भाग्यवंत पावलून गोलासीकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, आदीं जुदेवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सभेक कसो हिसाब भायर दुमालो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्लो चाली राखूंक सावरनांतली उर्बेन हांव बोल्लोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हज्या बरोबरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तान जाणें म्हाका विंचून काडला आनी आपले कुरपे उदेशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशां मदें आपल्या पुताचें शुभ वर्तमान हांवें परगटच्या खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची वळख म्हाका दिली. तेच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं धर्मदूत जालोल्यांक मेळोवंक जेरुजाल्याक वचनासतना अरेबियाक गेलो आनी परत दमास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रूक पळोवंक जेरुजाल्याक गेलो आनी ताचे सरशी 15 दीस राव. हें तुमकां बरयतना हांवें फूट मारूंक ना म्हूण देवा उजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलिसिया ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलेल्यो क्रिस्ताच्यो पवित्र सभा म्हाका तोंडान वळखो नासल्यो. तांणी आयकलेलें तें इतलेंच. आदीं आमकां दुमालो दितालो तो मनीस ज्या बावटाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो तोच बावट आतां परगट करता आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाकाणटाली. देवाचें उतर. देवाचे वळखार. आमचो जबाब जावं दी. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. आमचो जबाब जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणा. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका तावीं. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयता. सगल्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. सांद्यांनी सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजी सैम म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजीं कर्तुबां अजापाचीं. ताचे खातीर तुका दिनवासता. आमचो जबाब सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजीं पावलां पडूं दी. म्हाका गुप्तीं आकांतलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घडटलोय तेन्ना म्हजी तुका
पुरीपूर्ण ओळख आसली. म्हजी काकुतीची कांयच तुका गुपीत नासली. आमचो जबाब सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडून दी. उद्गाराक उबी रावया. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zui, Sorves porak, sorves porak, sorves porak, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zui, zui. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zui, zui. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. वय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले खुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी याद आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी व्हांवूंक ओळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सुभागी. जेजू आमकां ह्या दिसांनी सगळो तेंच सांगता. आमी आयकता तें पळोवंक जाय आनी पळयता तें आयकूंक जाय. जेन्ना आमचे कडेन लोक उलयतात तेन्ना आमी तें उलयता तें आमकां दिश्टी पडोंक जाय. तेन्नाच की खरेपणी आमी दुसऱ्यांक आजीर आसा 100%. आनी हातून आमी आमचे मसाले लायनात ताका. आमी ती कशी भाशेन आसात तांकां आजीर जाता आनी हातून पेकोवणी आसा. कित्याक जेन्ना एक मनीस कोणें तो ताका समजून घेतलो जाल्यार तातूंत ताका दादोसकाय आसा. वो खरो मोग. मोगान आमी एकामेकाक समजूंक जाय. हे सगळें लैंगीक जालें म्हणटच मागीर खरो मोग सुरू जाता. एकामेकाक आमी आजीर जाता आनी कशे भाशेन आमी सगळीं जाणां एक वेर घेवन आसा. तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक जाय. आनी हें स्वतंत्रपण कशें येतलें? लागशिल्ल्या संबंदांनीच. म्हणजे जो कोण दुसऱ्याक खरेपणी आजीर जावन तांकां समजोन घेता आनी मागीर तांकां वाट दाखोवंक आमच्यान जायना, कित्याक तांकांय दिश्टी पडना तें. हातून आमी तांचे पासत मागणें करूंक जाय. आनी हें भाग्योन फ्रांसीस आसिसीक समजलें. तो पयलो बापायचे दौलतीचेर मजा करतालो. 1158 ह्या वर्सा ताचो जल्म जालो
आनी तो फॉल्कां मारतालो, आपणाक जाय पळय तशें करतालो, भोंवतालो. मागीर ते एका झुजान हारले आनी तांकां बोणकुणींत घातले. थिंयसर तो सारको डिप्रेस जालो आनी ह्या डिप्रेशनान ताका सगळेच वस्तू बऱ्यो दिसना जाल्यो. माय एकदम खोंत काडटाली, पांयक तें बरें लागनासलेलें, कितें जालां काय म्हणून अशें बरो सगळें करतालो. आतां ताचें परिवर्तन जालें. थंयसर मागीर ताका दिसून आयलें हें जिवीत कसलें म्हजें. आनी तो एका भिकाऱ्याचो उमांग येता. भिकारी म्हणटा म्हाका, भिकारी न्ही तो, ताका कोडकार तो म्हणटा म्हाका हात लाय नाकाय, पयस वच, तूं व्हडल्या घराण्यांतलो, म्हजेशी यें नाकाय. आनी तो ताका वेंग मारता आनी तेन्ना ताचें सगळें भितरलें बदलता. कोणाक वेंग मारली ताणें? जेजूकूच. कित्याक तो हे भाशेन जेजू दुसऱ्या सगळें पळोवंक लागलो. आनी ताका तेन्ना कळोन आयलें की हांवें म्हजें सगळें आपलेंपण आसा पळय तितलेंय देवाक भेटोवंक जाय, देवाचें स्वाधीन करूंक जाय आनी स्वतंत्र जावंक जाय. आनी ताका संदी मेळ्ळी. बापायन ताका धमकी दिली, तो सगळें दुसऱ्यांक विकूंक लागलो, गरीबायन आतां जेवपाचें सगळें नाका हें. पांयान बरी धमकी दिली आनी ताका बिशोबाशी व्हेलो आनी सगळो गांवचो लोक थंयसर एकठांय जालोलो. आनी कितें केलें, सगळीं आपलीं वस्त्रां आसलेलीं तितलीं काडलीं आनी नागडो जालो. आनी म्हणूंक लागलो, बापा हें सगळें तुजें, आतां हांव वाऱ्या वयल्या सुकण्यां भाशेन देव म्हजो बाप आनी तो म्हजो परामोस करतलो म्हणून हे भाशेन ताणें साकोटो घातलो, ताका दिलो म्हणनाय आनी तो ते भाशेन जिवंक लागलो. मागीर तो इतलो सारको भितरल्यान जियेतालो जेजूच्या कोटान की सुकणीं जनावरां ताचे बरोबर एक कशी जाल्ली. ती ताका समजूंक लागली, तो तांकां समजूंक लागलो. एक पाटी एक व्हडलो कोलो आयलो, ते वुल्फ म्हणटा पळय ते, आनी तो इतलो रागीट आसलेलो, पूण ताणें ताका असो चांच केलो आनी तो सारको थंड जालो आनी तो ताचेशी आयलो, ताका मागीर पोसोंक लागलो. असली मिलाग्री जावंक लागली. सुकणीं येवन ताच्या हातार बसताली. एका वेगळ्याच पावंड्याचे तो भितरल्या खोलायेन जेजूच्या एकोठान जिवंक लागलो. आनी ताणें मागीर एक संस्था स्टार्ट केली. हे ब्रदर्स, तोय पाद्री जावंक ना, ब्रदरूच आसलेलो आनी जेजूचे उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सादतलो म्हणून ताणें येवजिलें. आनी ते सगळे जाण श्रीमंत भुरगे ताचेशी लोटान येवंक लागले आनी हे भाशेन ते आपलें जिवीत सारूंक लागले. रोखडीच ती संस्था वाडली आनी ते सादेपणान जियेताले. पांयाक वाणो घालिनासतना फकत तो साकोटो घालून आनी एक ताचेरूच तोपी आसलेली, ते भाशेन ते न्हिदतालेत, थोणायेन जावं कितें, आनी भीक मागून ते जेवण घेताले. आनी वेताळां शेतांनी भाटांनी ते लोकांक मदत करताले आनी तांचे बरोबर जेवताले, खाताले, तांचें आयकोताले आनी तांकां देवाची उतर परगट्टाले. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत सारलें. रोखडेंच मागीर एकलें चेडूं ताचो शर्माव आयकून इतलें गरीबायक भुल्लें की ताणें आपलें सगळेंच जिवीत देवाक वरपून दिलें. तिचे बरे लांब भांगराचे केंस आसलेले सारके सकयल पर्यंत, ते सगळे कातरून तिणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, सादेपणान जियेली. तिचो पाय माय तें मानूंक ना, पांयक चड करून, कित्याक ताका जाय आसलेलें आतां व्हडल्या दर्ज्याचेरूच ताणें आपलें जिवीत सारच्याक. पूण तें म्हणूंक लागलें ना, हांव गरीबायेन जियेता. आनी तिची माय, आंटी, भयण्यो सगल्यो त्या संस्थेन जिवंक लागल्यो. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. आनी इतलो तो जेजूक एकवटून जियेलो की ताच्या हातांक, पांयांक आनी तकलेक जेजूचे खुर्साचे दाग आसलेले. ते सगळे ती खिणां ताचे सगळें आसलेली. आनी तो खरेपणी पयले पाटी संवसारान ताका हें स्टिग्माटा म्हणजे जेजूचे हे घाये ताचेर स्थापले गेले. तर म्हज्या भयणीन भावनो, ताणें आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयलें. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां, सगळें देव दितलो आमकां, पूण हिचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावचें न्ही, फकत जेजूक. सगळीं जाणां आतां अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचें सगळें आसा, ताका आमी हाजीर जावया.
ताका एकवटून आमी रावया. सगळे आमचे भितर आहा तितलें ताचें स्वाधीन करून ताच्या ह्या देवपणांत आमी भाग घेवया आनी आमचें सगळें जिवीत ताचें स्वाधीन करून जिवंक लागया. भेटवणीचें गायन घेवन आमचें जिवीत जेजूक भेटोवया. गीत घेवया पेज नंबर 46 C43 वेदीचेर उल्या सोबे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोच्या आनी तुमच्या बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सोर्बेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, बागयोन फ्रांसिसान जेजूच्या खुर्साक खोतखोतीत मोगान वेंग मारली. ताचे खुर्साचो गूट समोरुंबून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासूं आमचे दिसपटे जिणेंत खुर्साक वेंग मारूंक आमकां बोळ दी म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाचे देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाकुलाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळें देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सोर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस खुशेन गोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरोमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें हें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनो जिवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दौरून दूत आनी सर काळें तुका मानवलें आनी ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोदेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. भयणीन आनी भावनो जेजून आपलें उतर आमकां दिलेलें आसा आनी तें आमी आपणायलेलें आसा आमचे बापा हें मागणें आमी तोंडपाड जाणो तर ह्या वेळार जेजूच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांच्याय पासून आमी मागया आनी म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज continue further. Sasnacha Sasna, Somya Jesu Christa. I'll start that again. Somya Jesu Christa, तुवें तुज्या दौरून दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सोडशिलो खर्चूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 61 D27 म्हज्या देवा तूं सोड बरो Moja deva tu sor boro Rosnar mozo doni koro Soglia kalsan nismo tu so haven sodas korung favor Devo
खुशे मोनान गरीब ती सुबागी सोरकींचे राज तांचें मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचें जिवीत संपूर्णायेन आपलें करून बागयोन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेचे नवे सोरणेक बलिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शुभवर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडूंक आनी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आसरो जावंक पावंक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 182 R15 जेजू मोगाच्या आज्ञा. जेजू मोगाच्या आज्ञा लाची लासुनी कासा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या